येरादारीक शिस्त लागची म्हणून उत्तर गोंयच्या पोलिसांक 30 मोटारसायकलींची सर्व्हिस सुरू केल्या. मात सर्व्हिस लॉन्चाक दिल्ले मोटारसायकलींक कळम सुटल्या. दक्षिण गोंयांतय 30 मोटारसायकली दितले म्हणून मुख्यमंत्री पार्सेकारान मिडियाक सांगले. दिवचल, होणजुणा, पेडणे आनी केपें 4 ट्रॅफिक सेल सुरू केल्यात. बायलांक आदार जावचो म्हूण प्रत्येक पोलीस स्टेशनार खंय खासा हेल्प डेस्क केला. थंय खंय बायलांच्यो कागाळी बायल पुलीस आयकतात. अशी रस्त्यांचेर 4 व्हीलर घेवन येरादारी पुलिसांक कास्तीक जाता. ट्रॅफिक मॅनेजमेंट जमना म्हूण मुख्यमंत्र्यान बिरेस्तारा उत्तर गोंयांत 30 मोटारसायकलींचेर सर्व्हिस लॉन्चिंग केले. मात तातूंतल्यो कांय मोटारसायकल पळयल्यार कळमेल्यात. ट्रॅफिक मोटारसायकल्स एकूणच ट्रॅफिकांत कंट्रोल, सुसूत्रता, ट्रॅफिक डिसिप्लीन हाडपा खातीर 30 ट्रॅफिक मोटारसायकली आज आमी लॉन्च केल्यो. त्यो नॉर्थ गोंया खातीर आसा, तशेंच सावथा खातीरय आनीक 30 आसतले. ह्या मोटारसायकलीचेर सायरन आसा, ह्या मोटारसायकलीचेर मायक सिस्टम आसा. 4 व्हीलर जीप ही कंजेस्टेड एरियेंत वचूं शकना, त्यामुळे मोटारसायकल्स ह्या दृश्टीन वापरांत हाडल्यात. दक्षिण गोंयाकय 30 मोटारसायकली दितले म्हूण मुख्यमंत्र्यान जाहीर केला. उत्तरेंत दिल्ले मोटारसायकलींक कळम सुटल्या. दक्षिणेंतल्यो कसल्यो त्यो लॉन्च केल्या उपरांतूच कळपाच्यो. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. दोनापावला सर्कला कडचो रस्तो फोडून घाल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाल्यात. लोकांक घरांनी वचपाक मेळना. गुड फ्रायडे दिसा पुरसांव काडूंक मेळचें ना म्हणून लोक बोवाळ मारतात. रस्तो खणून घाल्ल्यान इगर्जेंत वचपाक मेळना. खणिल्लो रस्तो जाता तितलो बेगीन जाग्यार घालपाचें उतर महापालिकेच्या आयुक्तान लोकांक दिलां. दोनापावला वाठारांतलो रस्तो खणून घातिल्ल्यान लोकांक थळाव्या चर्चीत वचपाक मेळना. गुड फ्रायडे दिसा देवाचे पुरसांव कशे काडप हो प्रश्न थळाव्या लोकांक पडला. कोय पुरसांव भायर काडटले दोळो देवाचो दीस मरे आमकां लागून देव पुरसार मोगता आनी हे पातकाचो फुरीस केला पळय गव्हर्मेंटान. कितें केलां तें पळय हिंगासर कसलो फायदो आहा. सगळे रस्ते ब्लॉक केल्या मरे. घरांचेर पळय सगळी माती घालून पळय दुल्ल आनी कितें पळय ती घरां जाल्यां ती पळय. आमी तांकां कितें जालें तुमी स्टार्ट करा, आमकां प्रॉब्लम ना, पूण आमकां एक घरा येवपाक भायर वचपाक रोड दिया. हो रोड रेडी आहा, कॉन्क्रीट जालो. तांकां चेंबर कावर्स घालूंक जाय. तेंच करपाक तांकां आतां 1 म्हयनो मायज जालो. 1 कुंटा चेंबर कावर लायता, दुसऱ्या 2 दिसान म्हणटा प्लेटी लायता म्हणून. तरी पासून कांय तेंचें फायनल जावना आनी आयज सकाळीं येवन तेणी हें काम स्टार्ट केलें. म्हणल्यार हें काम स्टार्ट केलें म्हणल्यार हे रेजिडेंट हिंगासून स्टेट बँकींग सावन सारके NIO सकला कोणा तांकां आनी दुसरो रस्तो ना. थळाव्या लोकांनी बोवाळ घातल्या उपरांत पणजे महापालिका आयुक्त संजीत रॉड्रिक्सान काम चालू आसा थंय येवन पळोवणी केली. काम पुराय जाला तो अर्दो रस्तो येरादारीक चालू करचो अशी सुचोवणी तांणी अधिकाऱ्यांक केली. Sanjit has come today and assured us. So let's see. Hopefully, we are happy. Today he has said that he's going to do right to the chapel, so we'll get parking there. Hopefully. We are happy. But let them do this stretch right up to the chapel, finish it, and then start further. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. सध्या आय लिगांत निमणे सुवातेर आशिल्ले स्पोर्टिंग क्लब दे गोवा आनी 9वे सुवाते वेल्या धेंपो स्पोर्ट्स क्लबा मजगतीं शेनवारा फातोड्डे स्टेडियमार म्हत्वाची मॅच जातली. दोनूय टिमींनी जैताचें टार्गेट दवरलां. ह्या लीग सिजनांत स्पोर्टिंग एकूय मॅच जिखिल्लें ना, जाल्यार धेंपोन एकूच मॅच जिखल्या आनी ती बी स्पोर्टिंगा कडेनूच. ब्रेस्तारा स्पोर्टिंग आनी धेंपोन प्री मॅच प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. It's not only for the next match. We have been trying different things for the last few matches. But no, at side time we will go into the match the same way what we went against Bengaluru. Just try to give our best. We have done the mistake. We just try to rectify those and just be positive in the next match. Wolf here definitely will give him a call because he's very much eager to play. But then the medical thing doesn't permit him to play. Because he has been advised 2 weeks rest. So who will come in Wolves' place? It will be Vitorino or somewhere else. We are the only team that haven't win one match, so the mood is trying to win one match. It's not, the situation is not good, you know. Nobody like to be in the last position. Still 9 matches, and we have to believe. Shillong is just 2 points. Dempo is 4 points. It's possible. At the moment, it's not a lack of creating goal-scoring opportunities, but rather a lack of converting goal-scoring opportunities. I think that's the big difference at the moment.
had only one common player in the last match. So the other stated only one player. I mean, including that from next. So we get Carlos Hernandez back from suspension. Obviously, he was suspended 2 games ago. Also, Amiri comes back from national team duty with Afghanistan. So we're starting to get back towards having full quota of foreigners. I think we can do much better now. What the game I've left. How do you assess your own performance so far in this thing? I think it's been a little difficult. Like haven't been playing for the pre-season long time, so it's going okay now. All the best. All the best. All the best. इतल्यान खबरांची रांगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.